पॉलिटिक्स न्हू जे 8,000 जे आसा पळय ते लोकांचे फॅमिली आनी सगळे आसा तेन्ना सरकारान हे पॉलिटिक्स हितून पळोवचें न्हू तांकां की आमकां हेंचे 8,000 आनी 24,000 जावं तेज्या वयर वोट पडटले हे विचार करून हाडचे न्हू आनी सगळे आमदारा कडल्यान तेंच्यांनी रिटर्न घेवचें पडटलें की आमी हेका सपोर्ट आहा म्हूण सगळो आनी ते हेजेर आमी जे सांगतले त्या हेजेर कंडिशनान कोण फुडें हें करचो ना तांकां त्या प्रमाणे तांकां हाडचें मनांच्यान धरी जाल्यार गोश्ट बरी आहा तेन्ना हे 8,000 जे सी फेरियर आहा पळय तेंचे पळोवंक गेल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहा कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय त्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 200 लोक पडटात ते तेन्ना हे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं सीएमान तेंचे एक जे MLA आनी मिनिस्टर आहा पळय तेंचे कडेन बैठक घेवची पडटली की ते रेडी आहा आपले आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेवपाक तयार आसा जाल्यार तेंचे हो विचार मांडचो पडटलो आमकां ही सादी गोश्ट न्हू 8,000 जे आसा पळय ते एक बोटीर ना हाडपाक की ते सरळ खूब बोटींचेर आसा ते अशें कितकेच बोटींचेर आहा ते हाडपाक इतकें इजी ना सोंपें ना आनी ते हांगा गोंयांत हाडल्या उपरांत ते सारके रावतले काय ना रावतले तेवूय सरकारान पळोवपाक जाय तेंचे कडल्यान बॉन्ड सेक्युरिटी सायन करून घेवपाक जाय आनी तांकां जें जेवण दितलें पळय त्या हितून कंडिशनान ते रावतले हेवूय आसपाक जाय फाल्यां सकाळीं ना आमकां जेवण सारकें ना हें ना तें अशें जावंक जायना तितून आनी तेजेर सरकारान तेजेरूय हें बाजू मांडपाक जाय आपली की फाल्यां येयल्या उपरांत तांकां आमी पॅकेज दिवचें ना म्हणून फाल्यां पॅकेजीक डिमांड करताले ते फाल्यां 3-4 म्हयने जाल्या उपरांत म्हणटाले आमकां पॅकेज दी ही पॅकेज दिवचें मागचें ना जावं आमी सरकार जे सांगता त्या कंडिशनान ते रावतले ह्या प्रमाणे तांकां हाडचें पडटलें गोंयांत